देव बरो दिसता मोगाड बाबडिंदो सगळ्यांक तुमकां एक दिता मिसांत आयचे मिसान भेटयता कुलास फॅमिली हांच्या ओतम्या पासत ते भाशेन लुकास फॅमिली हांचे ओतम्या पासत आनी आयज सायबीण वेता नाकेलीन डेविड पेरेरा देवस्वा पिकेन आगुस्तीन फेर्नांदीस दाबोली वेरेदियान दा गामा आल्त दाबोली मार्सेलीन टीबी फेर्नांदीस सेंट पिटर समुदाय फिलोमेन दा कोस्ता सगळ्यां पासत मागुया बो करून मागण्यांची चड गरज आहा तांचे पासत ते वेळार आमच्या मागण्यांत तांकां धरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्याचीच क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयण भावनुकेत भाशे आम देवाक कारगां देवया देवाक दिनवासू ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत आनी फावती रितीन वांटो घेवची खातीर आमच्या पातकाचे आम दूख धरुया. सगळ्यां बारबर म्हणुया हांव पातकी सरपदा देवा आनी तुमकां बाब भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मना चिंतून तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो बोट प्रात हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतान भोगता आनी तुमकां बाब भयणो म्हजे खातीर आमच्या सहस्पा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थना मागता. सर्प दाद्यो आमची काकलूत करून आमची पातकां मुगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. काल संतान दूख दोतोल्यांक बॉक्सन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयल्या क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवपाच्या उजव्याक बसल्याय. सोम्या काकूत कोर प्रार्थया. सर्पोदा देवा आमच्या काकुचारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे उदेशी तो खरो देव पळयता आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजूर चलयताय सासनाच्या सासनाक. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जानवाये भितर आसा तो आत्मो बुद्धीचो पवित्र अप्रतीम जिनोस्वार चतूर शिताब सुडसुडीत निश्कळोंक उजवाडीक ओकोंड बोलो शिडूक बोळ करून नजो आसलोलो बरें देखतो मोगाळ थीर कात्रेचो शांत सोर पदवेदार आनी सर्व देखणार सगळ्या आत्म्यांचो ताव घेवपी सगळें शाणेपण निर्मळ आनी बो चतूर आत्म्यांनी रिगपी. कित्याक जानवाय सगळ्यांवन ओदीक वेगीं धांवता. ती इतली निर्मळ निर्बेल की सगळ्या वस्तू भितर रिगता आनी तातूंत भितरल्या भितर शिंपडटा.
ती देवाचे पोदवेचो स्वास. सोर पोदवेदाराचे मोहिमेची ती निपसोता. देखून मेळ्ळें कांयच तिचे भितर घुसूंक शकना. ती सासणाच्या उजवाडाचो पोरजोड. देवाचे शिताब पोदवेचो कोत नासलोलो आरसो. ताच्या बोलेपणाचो रूपकार. जोरी ती एकलीच तोरी ती सगलें करूंक शकता. आपणाकूच बदल नासतना ती सगलें नवें करता. दर एके पिणकेन ती पुण्यवंत आत्म्यांनी रिगता. तांकां देवाचे इश्ट आनी प्रवादी करता. कित्याक जो कोण जाणवायेच्या सांगाता जियेता ताचो देव मोग करता. खरें म्हणल्यार सुर्या वोन ती पोरजोळीत. सगल्या नोखेत्रां वोन ती लोकलोकीत. उजवाडाक सोर केल्यार ती ओदीक व्हडती. कित्याक उजवाडा फाटल्यान रात येता. पूण वायटाच्यान केन्नाच जाणवायेचेर जैत व्हरूंक जायना. प्रितुमेचे एके शिमेंतान दुसरे शिमे पर्यान ती आपली पोदवी पावयता. सगल्यो वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता. तुजें उतर सासणांक तोखता सर्वेस्परा. स्वर्गार तें सदांच स्थिर. पिणकेचे पिणकेन तोखता तुजें विस्वाशीपण. तुवें प्रितूम रोचल्याय ती तोगूंकूच रोचल्याय. आमचो जबाब. तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता. तुजें फॉर्मणा पोरमोणें सगलें रोचून तोखता. तुज्या फॉर्मणा पोरमोणें सगलीं रोचनां तोखता. कित्याक सगल्योच वस्तू तुज्यो चाकरी करतात. उगडापें जावंक तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. आमचो जबाब. तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता. तुज्या मुखामळाचो पोळजोड तुज्या चाकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाकाणटलों. तुज्या कायद्यां वरवीं म्हाका आदार मेळूं. आमचो जबाब. तुजें उतर सर्वेस्परा सासणांक तोखता. सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. जेजू म्हणटा, हांव दाक वेल तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावता तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिसेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय, हांगा आसा, तें पळय, थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात. तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना.
तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, वो तो पळय थंय आसा. भायर सरून नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतराळार तावन जोगावणे मारता आनी अंतराळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे संस्थेन ताका भायरावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जेन्ना आमचे दीस सारता आसतना कांय पावटी आमी टेन्शनान पडटा, कांय पावटी जायते प्रोस्त आमच्या जिवितांत उप्रासतात आनी तेन्ना आमी घुस्पता कितें करचें तें, कशे भाशेन आमचो निर्णय घेवचो तो. आनी तेन्ना आमी कोणू बऱ्या मनशाक, आमचो इश्ट शेजारी, ताचे लागीं आमी धांवता, ताका आमी विचारता, ताका आमी फोन करता. कित्याक तांचे कडेन कितें तरी आमी बरी बूद घेवंक सोदता. कित्याक पासत, कित्याक त्या वेळार आमचें तकलींत कांय पावटी चलना कितें करचें तें. आनी तेन्ना आमी ह्या मनशा लागीं, ह्या भावा भयणा लागीं आमी विचार करता. आयचें पयलें वाचप आमकां जाणवायचे वतीन सांगता. जाणवाय म्हणजे कितें? श्रेश्ठ, बुद्ध आनीक मोगाळ, प्रमाणीक आनी हे सगळे गूण हे जाणवायेंतल्यान आमकां दिसून येता. आनी तेच भाशेन मोगाचे भयण भावनो, ही जाणवाय आमी दर मनशा वतीन अनुभवता. तांचे लागीं जेन्ना आमी उलयता, भासाभास करता आनी आमी आमकां बरी बूद मागून घेता. मोगाचे भयण भावनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगूंक दिता की देवाचें राज हांगा थंय ना, एक बाउंड्री कशी ना, एक जागो कसो न्हय तो, पूण देवाचें राज आमचे भितर आसा, आमचे वस्तुंगी आसा. आनी हे देवाचें राज आमी दर दिसपटी अनुभवता. जशे परेन जाणवायचें पुस्तक आमकां सांगता, मोगाळ, श्रेश्ठ, प्रमाणीक, सुटसुडीत, निश्कळूंक हे सगळे आमचे भितर आसा. आनी हे आमी दर दिसपटी अनुभवता. जावं आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कन्या वरवीं. आनी जाणवाय, ही बूद आमी दर दिसपटी एकामेका कडल्यान आमी घेता. मोगाचे भयण भावनो, जेजू ह्या फारिसेवास धर्मशास्त्रांक सांगता की देवाचें राज तुमी हांगा थंय पळयतात थंयसर ना, पूण तुमचे भितर आसा. आनी हें तुमचे भितर आसतलें जाल्यार जाय तें आमी सोंसूंक पडटलें, जाय तें आमी कस त्रास अनुभवूंक पडटले. आनी तेन्ना तुमी धांवचें न्हय, तुमी हांगाच थंय शिंपडचें न्हय, पूण तुमी अदीक मजबूत घोट रावंक जाय. आनी ही जावन आसा जाणवाय देव आमकां दर दिसपटी दिता. मोगाचें भयण भावनो, आयज ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केच भाशेन जोण एकल्याक आमकां तीच कृपा घोटाय मागुया की आमी हांगा थंय मोग कितें तें सोदूंक भोंवचें न्हय, जाणवाय कितें तें सोदूंक भोंवचें न्हय, पूण आमचीच भितर ही जाणवाय, मोग आनी प्रमाणीकपण आसा ती आमी दर दिसपटी आमच्या भाव भयणां समेत आमी अनुभवूंक आमी देवाचो आदार, आशिर्वाद ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. दानाटोरीच्या वेळार आमी लायन घेवया. C1, पेज नंबर 28. C1.
Stanza da Canada, Beteta, Pitmedel, Shachar, Katam, Kachitas, Satola. Response Jadar Podium can later start the budget that way and Shachar, Katam, Kapion, Satola. म्हज्या बाब आनी म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मनाकडे वळवी आमच्या लायके भुमी सुरेच्या गाभात संदेश मागून घेऊ. कोनवाड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडूं, तिका लागून तुजे सुभाम काकुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सोर काड्यान सोर उताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या ओनोत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोसलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदेशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. स्वर्गांत संसार बोला तुज्या वैवान स्वर्गीत तुका चोय चोय सर्वेस्पाचें नांव येता तुका चोय स्वर्गीत तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या सासणी कोराचें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावताचो गुड परगोटिया. आमी सोबत तुजे क्रोध तुजे एकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता.
आनी हो जिविताचो उंडो सोडून चिकाल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिनवासता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकटें कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबे चौगडास कोर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बराबर तिका आपली मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कोर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पुढ जोडीत मुखाम आपण फाव कोर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवाय मरे देवाची माई संगाती भाग्योन झुजय जपोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी थंय संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोंडाची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमगेर धीर घेवन म्हणया आमच्या सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो राय सामकां दी आनी आमकां मोक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशें वतरेकता तर आमकां जेवदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी जगशेपण मुखार शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया आमची काकुरको देवाचे शरीर संसाराचे आमची काकुरको देवाचे शरीर संसाराचे आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान सगळी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन तुझे भायर मोच्या देवा शांती
सोर पदवीदार आनी दोयाळ बापा, तुजें दैवीक बोळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक पडजोळशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरलें. तातूंत बसायिल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सोर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. सोर पळयता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची